सुम्या मंदिरांत तुझ्या उलका दिवस रुखारांत तुझ्या गीता गाऊन प्राणामर्पिता बरी भेटून तुका वंदिता दिनपणी सुखा हसिता दयामया तुझी नियता पालखीची बोगस म्हूण म्हाका आदर करपा बेसावाशिता सुम्या सुम्या मंदिरांत तुझ्या उलका दिवस रुखारांत तुझ्या गीता गाऊन प्राणावतिता बरी भेटून तुका वंदिता. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्याची तुझे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक फोट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. देवाक आमी सोदना करचे वा देवानच आमकां सोदून काडचे हे जावन आसा दोन विशय भोव अलग आनी अलग. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता देवाक सोदना करन सुलवून एमाऊसच्या वाटेर पाटयेचे त्या दोगा शिसांक देवूच सोदना करन ताजे थंय पाटी हापोवन हाडटा. जिविताचे खंयचेय कश्ट येवं दी घुसपूट गोदोळ येवं दी देवाक आमी सोदून वेचे मस्तू सहज पूण त्या सोदना वेळार देवानच आमकां सोदून काडन देवानच आमकां पाटी जायते फावटी तो हाडून येता. आयचे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता आसतना मागीर आमी आमच्या भावार्था खातीर तसो देव आमचो भावार्थ तीर करूं दी. जशें एमाऊसाच्या त्या दोगां शिसांचो तो भावार्थ जेजून तीर केल्लो आनी परत तांकां त्याच एकाच मेळींत ताणें एकठांयलें त्याच भशेंत आम्हा सर्वांचो भावार्थ तीर करन जेजूच्या ह्या मेळींत ह्या इगर्जेंत वा धर्म सभेंत एक जावचे भाग आमकां फावो करून दी म्हणून मागया. आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार वा दुसऱ्या खंयच्या इराद्या खातीर नीज देवाक सांडून आमी पयस वचून आसूंक पुरो. आमी केली सर पातकां मोती हाडया देवाच्या बोगसाणे मागया. नितळ निर्मळ आनी खऱ्या काळजान आयचे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. हांव पातकी आमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसून बघून सदां संवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनाती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवाकूं सर्गी आणि शांती ताज्या इष्टान संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासोद आमी तुका वाकणता सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता
देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करताय आमचे काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा जेजूच्या पुन्हा जीवनपणाच्या दबाजीक संभ्रमान वर्सान वर्स तू आमकां संतोष बरीत करताय. ही परब आमी फकत बैल्या दबाच्यान संपोवंक दिनाका. बगार आमच्या काळजाचो संतोष जिणयेच्या 9 सालीन सांबाळूंक ससनाच्या आनंदाक तयार जावंक आमकां करपा दे. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवे तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. एक दीस पेद्रू आनी जुआंव दनपारा उपरांत 3 वरार जाताले त्या मागण्याक देवाळाक वेताले. तवळ जल्मांतवणसो तोंडो आसलेल्या एकल्याक उखलून व्हरताले. देवाळाक वेतेल्या लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवाळाच्या सुंदर दरवटो म्हणटात त्या दरवट्या सरसी दिसपडते ताका हाडून दवरतले. पेद्रू आनी जुआंव देवळाक भितर सरतात ते पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रू आनी जुआंव दोगी ताकाच पळोवंक लागले. उपरांत आमकां पळय म्हूण पेद्रून ताका म्हळें. तवळ तो तोंडो आपणाक कांय पुनी मेळटालें म्हूण चिंतून दोळे वाटान तांकांच पळोवंक पडलो. तेदवा पेद्रून ताका म्हळें, रुपें आनी भांगर म्हजे लागीं ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. पेद्रून ताच्या उजव्या हाता धरून ताका उठयलो. तक्षणच ताच्या पांयांच्या पावलांक आनी गांठींक बोळ आयलें. तो सट्ट करून उठोवन उबो रावलो आनी सोलोवंक लागलो. उपरांत सलात उडयो मारीत आनी देवाक वर्णीत तो तांचे सांगता देवळांत भितर सरलो. तो चलता आनी देवाक वर्णिता ते सगळ्यांनी पळयलें. देवळाच्या सुंदर दरवट्या सरसी बसतलो तो भिकारी वस्सू म्हणून लोक ताका वळखलो. ताका घडलें तें पळोवन ते शर्मेले आनी आजाप जाले. देवाचें उतारें. देवाचे उडुपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक सत्तेल्यांची काळजां संतोष स्वरीत जावं. सर्वेस्पराक सत्तेल्याची काळजां संतोष स्वरीत जावं. सर्वेस्पराक वाकाना ताचें नांव अर्सिया. पर्जा मदें ताची कार्यां परगट करा. ताका तुमी गितां गाया. ताची उगडीक उसारा. ताची सर मात कार्यां वर्णिया. सर्वेस्पराक सत्तेल्यांची काळजां संतोष स्वरीत जावं. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बोगा. सर्वेस्पराक सत्तेल्याची काळजां संतोष बरीत जावं. सर्वेस्पराचो आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावा. सर्वेस्पराक सत्तेल्याची काळजां संतोष बरीत जावं. ताच्या साकरा अब्राहमाच्या भुरग्यां बाळांनो ताणें विसून काडलेल्या इस्रायेलाच्या संततीच्यानो सर्वेस्वर म्हणटात तोच आमचो देव. ताची विधी नियमां आख्या संवसारार चलतात. सर्वेस्वराक सत्तेल्याची काळजां संतोष बरीत जावं. ताणें केल्ले बसवणुचो आजार तकल्या पर्यान. ताणें केल्ल्या सल्ल्याचो सदांकाल ताका उगडास आसा.
ताणें आब्राहामा सवें केल्लो करार इजाकाक सोपोत घालून दिल्ली भास तिस्स ती सरेस्पराक सत्तेलेची काळजां संतोष परीत जावं. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. दीस हो आयसो सरेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी बघया. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे इसोवे आसू. तुमच्या येशुवे आसू. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ. महिमा तुका येशुम्या. जेजू जिवंत जाल्ल्या त्या आयतारा दिसा तांचे मदले दोग जाण जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्माउस नांवाच्या हळ्ळेक पयण करून वेतले. घडिल्ल्या सोर संगती विशयान ते एकामेका उलोवंक आसले. अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांच्या बरोबर चलोवंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरी जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशयांत उलोवन तर्क करीत आसात. तवळ ते थंयच रावले. तांची तोंडां बावुरलीं. तांचे पैकी एकलो क्लियोपास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलोच परकी कितें? ह्या दिसांनी थंय घडिल्ल्यो संगती तूं नेनाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? तांणी जाप दिली, जेजू नाजरेना विशयांतलो. तो देवा आनी मनशां मुखार उतरान आनी करनेन एक बळिश्ट प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्माण दिवच्याक दनगे दिलो आनी ताका कुरसायलो. पूण इस्रायल परजेक सडवून हाडटलो तो होस म्हूण आमी भरोसान आसल्या. इतलेंच न्हय, आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमचे मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें. त्यो उजवाडच्या आदीं समाधी सोंसींक गेल्ल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना तो फाटीं आयल्यो. आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत जाला म्हूण सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सोंसींक गेले आनी स्त्रियांनी सांगलेले बरीच तांकां मेळ्ळें, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजोनी नातुरले. प्रवाद्यांनी सांगिल्लें सगळें सतमांदूंक कितले फाटीं तुमी? क्रिस्तान आपले मोहिमेंत रिकच्या आदीं हें सगळें सोंसची गरज आसली न्हय? उपरांत मोइजेतावन सुरू करून सोर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयांत बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. उलयत वेता तांकां वचोंक जाय त्या हळ्ळेक ते येवन पावले. जेजून आपूण फुडें वेता अशें केलें, पूण ताका तांणी परातून म्हळें, आमच्या संगाता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांच्या संगाता रावोंक भितर सरलो. उपरांत तांच्या संगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, आर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवां तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्या मुखलो नपयस जालो. तवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेटतालें न्ही?
तेच घडये उठून ते जेरुसलेमाक फाटीं गेले. थंय 11 जण आनी तांचे सोबे हेर सांगाता जमून जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, सोमी करोस जिवंत जाला. सिमोंक तो दिश्टी पडला. तवळ वाटेर आपणाक घडिल्ल्या संगती विशयांत आनी उंडो मोडतना आपणे तांची वळख कशी धरली ह्या विशयांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. देव आपालिपांचो खेळ खेळतागी वा कन्नडांत आमी सांगचे आसा कण्ण मुच्चाले आट. जर तर पवित्र पुस्तकांत आमी पळोवंक गेल्यार पोरण्या सोल्यांत तशेंच नव्या सोल्यांत जायते फावटी आमी पळयता देव आपालिपांचो खेळ मनशा कुळा सांगाता खेळता वा कण्ण मुच्चाले आट. जर तर आमी पोरण्या सोल्यांत पळोवंक गेल्यार फारावरायाक सांगाता देवान आपालिपांचो खेळ खेळिल्लो. धा करगण धरच्या वेळार हर एक फावटी आमी वचता देवान फारावरायाचें काळीज घट केलें आनी जें कितें मुइजे ताका सांगतालो तो आयकना जालो. देवा विरोध कठीण रितीर आनी तशेंच इस्रायल लोकां विरोध तो रावलो. नवे सोल्यांत आमी पळोवंक गेल्यार जायते फावटी आमी पळयता देव आपालिपांचो खेळ खेळटा कण्ण मुच्चाले आट. आज वांजेलांत आमी पळयलें एम्माऊस वाटेकेच्या त्या दोगा शिसा सांगाता जेजू तांचे सांगाता समकल्यार तांचे दोळे बांदले. तांकां दिसतलें तरी जेजू म्हणून ताका वळख धरूंक तांकां साध्य जावंक नातलें. कालच्या दिसा वांजेलांत आमी पळयलें मोरी मगदलेन जेजूक सोदून त्या जाग्याक येता आनी ते आंधबुडवे आसल्यार ते आंधबुडवे म्हणून तिका कळना वळख धरून ती सकना. जेजू तिजे सांगाता उलयल्यार तो जेजू क्रिस्त म्हणून ती वळख धरूंक तिका ती सकना. ती चिंता हो जावन आसा तोटा सोमाली आनी त्या देखून ताज्या लागीं मोरी मागदलेन विचारता, जर तर तुवें जेजूची कूड खाण वेलाय तर सांग. जायते फावटी जेजू असलो खेळ खेळटा ताज्या शिसा सांगाता पूण हाज्या फाटल्यान एक लिस हांव तो दिवंक आशेता. तो जावन आसा लोकांचो भावार्थ. जेन्ना लोकांचो भावार्थ घट करचे प्रयत्नान देव आपालिपांक खेळटा कण्ण मुच्चाल्या आटा खेळटा. तो वळ मात्र अर्थ जाता. आनी जेन्ना ह्या दोगा शिसांचे एम्माऊस वाटेर जे शिसांचे दोळे उगडले येवकरिस्त वेळार उंडो मोडतना तो वळ तांणी वळख धरली. जायतो वेळ जेजू तांचे सांगता चलो नासल्यार तांकां जेजूची वळख मेळ्ळी ना. पूण केवल उंडो मोडतना वळख मेळ्ळी आनी तो वळ जेजू नापायंस जाता. तर मोगाच्या बाबा आनी भयणी, जेजू म्हज्या जिवितांती आपालिपांचो खेळ कण्ण मुच्चाले आटा खेळटा गी खंडीत जावन. जायते फावटी जेजू म्हज्या जिवितांती तसो आपालिपांचो खेळ कण्ण मुच्चाले आटा खेळटा. म्हज्या जिवितांत चड प्रॉब्लम्स आयिल्ल्या वेळार, म्हज्या जिवितांत सवालां उदेल्ल्या वेळार, म्हज्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार जायते फावटी जेजू म्हज्या बगलेक आसल्यार म्हाका थोडे फावटी वळख जेजूची मेळना. जावंक पुरो म्हज्या कश्टा निमती म्हजेच दोळे मंद जावन आसूंक पुरो, जावंक पुरो म्हजेच चिंतपा निमती जेजू बगलेक आसल्यार जेजू पळोवचे, जेजूची वळख धरची सकत उणी जावंक पुरो, जावंक पुरो ल्हानशें प्रॉब्लम, ल्हानसो विशय तोच भोव व्हड करून हांव पळयतना जेजू म्हज्या सांगाता समकल्यार, जेजू म्हज्या सांगाता आसल्यार, जेजू म्हज्या सांगाता उलयल्यार होच जेजू क्रिस्त म्हणूनच वळख धरच्यांत हांव विसरलां जावंक पुरो. मोगाच्यानो जेजू सर्गा सोडून गेला तरी जेजू आमच्या सांगाता आसा. हर एका वेळार जेजू आमच्या सांगाता आसा. येवकरिस्तांत आमी उंडो मोडतना जेजू आमच्या सांगाता आसा. कश्टाच्या वेळार आमी ताका बोब म्हणल्या वेळार जेजू आमच्या सांगाता आसा. आमी विचारूंक जाय, सोम्या म्हजे भावार्थाचे दोळे उगड, सोम्या म्हजे भावार्थाचे दोळे उगडापे कर आनी अशें तुजी वळख धरन म्हजो भावार्थ तुजे थंय सोडोवंक म्हाका कृपा दी. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणी, जिविताच्या चलवणी वेळार एम्माऊसाच्या दोगां शिसां बरी
आमी जेरुसलेमांत हांव पयर सरता. जेरुसलेम जावन आसा देवाचें घर. आमी देवातावन पयर सरता. आमी जायते फावटी चिंचे जावन आसा. कश्ट आयिल्ल्या वेळार, चलवणी आयिल्ल्या वेळार, कांयच वखद काय नासल्या वेळार देवूच ना. देव आसा तर म्हाका कित्याक तो कुमो करिना. असली जायती चिंतपां येवन आसूंक पुरो. पूण भावार्थाच्या दोळ्यांनी जर तर आमी जेजूक सोदना केल्यार खंडीत जावन तो आमकां मेळटलो. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, हे मिसाचें बलिदान बेडयत आसतना आमी त्याच जेजू लागीं, जिवंत जेजू लागीं कृपा आमी मागया. भावार्थाचें देणें जिविताच्या बऱ्या घडितांनी वा चलवणीच्या घडितांनी, जिविताच्या गोडशा त्या उगडासांत तशेंच खोटसाण्याच्या त्या उगडासांत तोच सुमी जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक बेसांव दीव. तोच सुमी जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक सांबाळूं आनी अशें आमचो भावार्थ सोडो वाडो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदुदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आनी आमच्या श्रेस पोर म्हणून घेव. सरस्पर आमच्या मोगाळ बापा, मनशा कुळाची सोडवणीची बली आमी तुका दिनवाशी काळजान भेटयता. ती तूं दयेन मानून घे आनी आत्म्याच्या आनी कुडीची भलायकी आमकां दिवन सदां आमकां तुज्या मोगान कुशल बरीत कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. आमचे काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करून फावो. सर्वेस्पराम पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तीम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली, आमच्या खातीर तो आपणाक अर्पण करीत आसा. तोच आमची शरती जावन तुज्या मुखार सदांच आमची राखण करता. एकादां बली जावन मारलेलो आनी तो मोराना, पूण ससनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोषाच्या नादान उल्हासा सगळो संसार आनी सर्गींचे सर उदळभर निरंतरी गायता तुज्या मुखार. पवित्र 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 दळभराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गाने संसार पुरला तुझ्या विभवान. सर्गी तुकाची सर्वेस्पराचे नावे तुकाची. सर्गी तुकाची. बापा, करोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसूत समर्पूंची. त्याच परी चवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत
पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशा बसोत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सोगड परगटोया. सोम्याचे तुझे मर आम्ही समर्था तुझे पुन्हा जीवन आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोन्याचे आम्ही बापा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवंतपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडवण्याची काळस तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आनी रगत सवतेल आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे यासकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मुरे देवाची माये संगती, भगवंत सुसयती सोपती, भगवंत धर्मदूतां आनी सौर काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू तै पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेलां बक्षिता तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बागन आमच्या सोडून दर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. समे जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दियेन एकपोटान सांबाळ. तुजी येताय राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेली ह्या शेळेच्या जेवणाक आपुणे मेळली आमी सर्व सुभागी. मेळटली.
दिसताय देशात सोन्या तुझी सकत महिमा जिजू जिजू तुक येताय जितू जितू तुझी ससाय जिजू जिजू तुक येताय जितू जितू तुझी ससाय. प्रार्थया. प्रितेच्या बापा प्राजत काळार काळजांच्या त्रेगांनी कतकतेत मागण्यांनी आणि कोडी आत्म्याच्या दंडवणेन आमकां आदल्या पातकी सालेंत आमी पाड केल्या आणि आत्म्यान नितळ जावं पस्कांची परब आमी संभ्रमल्या. पुनर्जिवंत जाल्ल्या तुझ्या पुताचे कूड आणि रगत आमी आतांस घेतल्या. त्याच बळान नवे रचनाचे म्हणजे तुझ्या खऱ्या भुरग्यांचे सालें आमी आमच्या जिणें सांबाळीशें कर. जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याही सोवे आसो. सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडता. आलेलुया आलेलुया. देवाचे वडुपकार. हालेलुया हालेलुया. सुखाची राणी उल्हास पाव. हालेलुया हालेलुया. सुखाची राणी उल्हास पाव. हालेलुया. Saka tubuh pabu zali. Haleluya. Kitya saka tubuh pabu zali. Haleluya. Surga cirani bulas pau. Haleluya. Haleluya. Surga cirani bulas pau. Haleluya. Mukha putra sobe amkar muri आशीर्वादी आमकां. बघे तुझ्याची प्रमेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.